Yeah, ma'am. Why you all gathered here today? See, we are in ward we are in Naveli. आमचो वॉर्ड जो आसा दोंगोरी वॉर्ड जो आसा इगोर्जीच्या फाटल्यान नावेली आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. टुडे तुम्ही पयला आसतले सभा लोक सगळो एकठांय जाल्लो आसा आनी हो आमचो वाड्यांतलो लोक दोंगोरी वाड्यांतलो लोक आनी वी हॅव एक सरपंच विथ अस अँड ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ दोंगोरी. नाव वी आर हियर स्टँडिंग to oppose the projects which are coming in Dongori ward. पहिले ब्रीफ सांगता की दोंगोरी म्हणटा हिंगा दुसरे नावेली पयल्यार जाल्यार आमचे देवालगोन घे कोलदें घे तेलावली सायडीन वच प्रोजेक्ट्स नात. सगळ्यांनी आपलो गांव सांबाळून दवरलेलो आसा. पूण हिंगा दोंगरे कितें जाल्ले आसा मशरूम अशे जायते प्रोजेक्ट येत रावले पूण आतां लोकांक खंय तरी दिसता की आमकां ते प्रोजेक्ट नाका कित्याक वी हॅव लॉट ऑफ इश्यूज हियर. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट द इश्यू इज अबाउट द वॉटर स्कॅर्सिटी. डोंगरची लोकां दे आर फायंडींग इट व्हेरी डिफिकल्ट. उदक तांकां फ्लो सारको येना. फॅमिलीज आर देर, चिल्ड्रन आर देर, बट उदकाक लागून जायतो त्रास जावपाक लागला. जाली कितले तरी 25-30 वर्सां फ्रॉम द टायम दे प्रोजेक्ट्स हॅव कम. दुसरे म्हणटा ते गार्बेज इश्यू. बिल्डिंगां येतात, फ्लॅटां येतात, लोक येतात आनी तांकां मागीर डंप करपाक न्ही फ्लॅटांक न्ही सुवात आसना गार्बेज. That people some go for work and all, and they try to throw it in any this thing, which corner dosun आणि mess करतात. आता 3 प्रोजेक्ट येवपाले दोंगोरी. एक म्हणटा ते दाखयतले तुमकां वयर एक हातल्यान आनी हो पळय वयर. यू जस्ट सी यू ऑल मस्ट हॅव कवर्ड अप. सी द रोड. आमचो रोड 3 मीटर हा एंड इट्स नॅरो बट द प्रोजेक्ट्स आय डोंट नो हाऊ. When the sarpanch was there, आता Paul Pereira, आमचो नावेलीचो सरपंच was with us. We had called him with आमचे ग्रेव्हन्सेस सांगपाक. तो गेलो ताका हांवें विचारलें डायरेक्टली की सरपंच बाब इज दिस प्रोजेक्ट हॅविंग लायसन्स? इज दिस तुम्ही पंचायतीन दिल्ले आसा? तो म्हणटा ना. फॉर्म 1 and 14 आसा? ना. TCPचे परमिशन आसा? ना. ह्यो फॉर्मेलिटी कोन्नस ना. सर पंचायतीन समज तुमकां दिवना परमिशन देन हाऊ दीस प्रोजेक्ट्स आर कमिंग काय म्हणून. आता हे पोत्रे घालून कितले तरी दीस जाल्यात. तुम्ही चितात हिंगा एटलीस्ट आय एम सेइंग लायक सो मेनी एक्सिडेंट्स हॅव टेकन प्लेस बिकॉज इट्स ऑन द शार्प टर्न. पोत्रे वचपाक येवपाक ना. बिल्डर म्हणटा हूंय आपण घेयला. बाट घेयले म्हूण जायना. ताका शिस्त आसता, ताका परमिशन्स आसता आनी ह्यो पीपल आर जस्ट ओपोजिंग बिकॉज दॅट प्रोजेक्ट इफ यू सी ही सेइंग 3 meters रोड एंड आय एम कीपिंग मोर 3 meters. यू आर कीपिंग इनसाइड बट व्हॉट अबाउट दॅट रोड? कितले त्रास जाता आमच्या लोकांक. सो वेन आय हॅव टोल्ड पीपल सी वेन आय एम गोईंग एव्हरीवेअर वाय आय विल नॉट बी देअर फॉर माय ओन पीपल इन नावेली. ओनली वन थिंग आय हॅव टोल्ड कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर सरात. नाव वी हॅव डिसायडेड वी आर मेकिंग अ रिप्रेझेंटेशन अ लेटर विच आमचो बाब रॉय आणि मल्लिकाबाई विल बी डुईंग इट. दे विल बी हेडिंग इट अँड देन आमचे जे बायल्यो आसा आमचे जे मेंबर्स आसा तांकां घेवन आमी वाड्यान भोंवयतली आनी आमी एक सिग्नेचर कॅम्पेन करतली. वेर नाव आसतले, हाऊस नंबर आसतलो, फोन नंबर आसतलो. सिग्नेचर कॅम्पेन करून आमी एक कॉपी दितली पंचायतीन, दुसरी कॉपी दितली TCP की दॅट वी डोंट वॉन्ट दिस म्हणून. दिस इज बिकमिंग अ मेस म्हणून. आमचो पयलीच रोड नॅरो आसा, एक्सिडेंट प्रोन झोन असो. लोक हिंगा लावता. आमचे वाड्यांतले आमचे सगळे एटमॉस्फियर आनी एनवायरमेंट आमकां नाका. डिस्ट्रॅक्शन जाला ते पुरो. आता खंय तरी लोकांक सांगा दॅट युनायटेड असल्यार कांय जायना. व्हडले प्रोजेक्ट गेल्ले आसा. युनिटी मॉल यू हॅव सीन सो मेनी प्रोजेक्ट. पीपल आर कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स बिकॉज दे आर नॉट हॅपी and this is the right thing. So I told them united we stand, divided we fall. So united will be this. Today ek 100 miles log asa. Coming days it will be more. So whatever it is, the sarpanch, I'm telling the sarpanch Paul Bab, you have all the authority. If there are no permissions, how can be it is? Because I have seen Bari Konak. There are 2 more projects. 3 projects total. No, but like this you have barricaded. There are 2 more projects. Yeah. So last Sampha Sotta, when people are opposing something, people don't want it. And हसपाक येता म्हणल्यार एक बिल्डरान जर बोर्ड लायला प्रोजेक्ट हिंगा बोर्ड लायला लायसन्साचो थिंगा आनी केन्नाचो 2014 काम केल्लें तें. बाबा आमकां तुमचें पर्सनल कांय ना. तुमी बिल्डर तुमी करता तुमच्या पोटाक लागून फायन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द विलेजर्स हू विल बी डिप्रायव्ड ऑफ वॉटर मेस न्यूसन्स ऑफ गार्बेज. वी डोंट वॉन्ट. वी आर डन. एंड 4 माळ्याचे हूंय फ्लॅट येतात म्हणल्यार चिंतात कितें जातलें तें. सो वी आर पीसफूल दोंगोरीकारां. Peacefully we are telling you all, if not, we will not shy away from agitating, sitting on the streets. You all are there, no? Yes. Nobody out, Nini? Yeah, correct. Roy? I'm Roy Dice from Naveli Dongori. Basically what I wanted to speak, Pratima has covered up everything.
But we have gathered here because of the main project over there which is coming. Kitty so flat aata with a 3-meter road. Secondly, okay, sorry. Secondly, ingamge police waja udo ena. Main problem is water problem because this road is elevated with houses on the top area. So we request the panchayat and the TCP, they should scrap this project. All these projects, there are three more projects coming. Here there is one project which hasn't have any license. He has built barricade on the turn, which many people have met with an accident. We have told him many times, but still hasn't removed it. So we kindly request the Sarpanch to take action. He's been intimated the owner, the builder, to remove all those patras and all. Yeah. This ex-punch, Leandrin Rivello, ex-punch Arlo Poili. Mungele objection, all project eta, teka road na, approach road na, only 3 meters aha. And तो मुठा आपल्या गे 3 meters जाता. तो 100 meters कोता आणि और रोड किती जातालो. त्याक लागून we object. आम सगळो लोक आम ऑब्जेक्ट होताय. आमका नाका हो प्रोजेक्ट. दुसरे असो हो प्रोजेक्ट येता. त्या काय पेपर नाही गायल नाही काय नाही कांच गायलो ना पंचायतान. आणि त्याने एश कोणी बॅरिकेड मारल्या हिचो पोत्री मारल्या. काळ पालायली. त्याक सांगलो हाय सांगलोले काळ म्हणती. तो म्हाका सांगतालो आपण काटो मु. 10 दीस पूण जाले तेव्हा इन्स्पेक्शन जाले त्या काट मुळो त्याने आणि आता लोक हिंगा पडत आहा What inspection done? सारखे पट आहे लोक 8 days back. So I would like to conclude, like Leandrin has told. Conclude करपा पयलीं इतलें सांगपा जाय म्हाका की टायम आसलेलो पयलीं न्ही लोक भायर सर नासलेलो लोक बिजी आसतालो म्हाका कित्याक पडला पूण आतां अवेरनेस जाल्लें आसा आमी पयर रातवाड्यार पयलां नावेली गोंय लोकांनी सरपंचाक सांगलें मेजरमेंट करून ना म्हणून हिंगाय लोक जागो जाल्लो आसा आनी ऑथॉरिटीज जे आसा जावं तो आमचो सरपंच जावं आमचे सगळे पंच जावं आमचे सगळे आमचे आमदार जावं तेणी दखल घेवपा जाय लोकां बरोबर रावपा जाय इफ दे हॅव स्टूड बाय यू ऑल इट इज टायम फॉर यू ऑल टू स्टँड बिकॉज दीस इज नथिंग पर्सनल दीस इज वी आर कमिंग आउट टुडे वी आर कम आउट टुडे टू सेव आवर वर्ड टू सेव आवर नावेली वी डोंट वॉन्ट पुरो जालें आनी भरून वावपा ना आमकां मातसो पीस जाय आमकां सुसेग जाय आमच्या वाड्यार ओके हो प्रोजेक्ट आनी थिंगा आनी एक प्रोजेक्ट येता व्हडलो सारको बार फ्लॅटाचो तो सांगता त्यान थिंगाची वद काडे पोत्री थिंगाय गायल ना त्याने थिंगाय पेपर काय गायल ना सेम बिल्डर दिस फेलो एंड दैट फेलो he has barricaded over there, so थिंगा एक पोत्री गायले काट मुळ्या त्याने अजून काढ नाही वी हॅव टोल्ड ना सरपंचान सांगला आपण आज लेटर घात मग त्याका काढ म्हूण दुसरे आमकां उदो मेळना सारक्या ना इतले बारीक येता उदक आमकां पावना तें उदक आमकां हे धाकले आमगे वडाक आमगे आदेश वड आनी त्या डोंगरी म्हळ्यार पयलीं चोडाचेर केसले चोडाचे उदक मातशें पळयना एक्सक्यूज मी and moreover to हे रोडाचे एक 4 व्हीलर तर गाड पास जाल्या सिंगल 2 व्हीलर तिको पास जायना I can't understand the builder कितकोन एशकोन हे कोताय ते लायक प्रपोज प्लॅन कोताय फॉर द एक्स्ट्रा रोड आनी मागीर तिसरी गार्बेज प्रॉब्लेम लोक आठाय पोटले अशें देरा उडयताय दुसऱ्यांगे देरा ते हांव साफ कोत्ती गा मुंग्या घराक कितू उडयताय हे दे पोटले घाटाय बोताय उडयताय पण आतां वता बारा लोक हिंग सगळो भायर सरलो आहा आनी हो सेकंड प्रोजेक्ट दाखोवपा हाडलो तुमकां आमी हो सेकंड प्रोजेक्ट आतां बाय मीरा हे सारके सेजान नेक्स्ट डोर सेजान शी विल टेल हर ग्रीव्हन्सेस Malika Bai has got house here. She will speak. Malika Kutino. Poli Babam Choloitalo. Mira, tell your issues. So, wo amka naka किती आमगे रस्ता दाखलो आणि आमका टॅप वॉटर फर्स्ट येना कोणाकूच जाऊ आणि प्लीज आमका नाका किती गार्बेजी प्रॉब्लेम टॅप वॉटर प्रॉब्लेम आणि लोकांगे प्रॉब्लेम लोकांनी कंडिशन ते नाका गोला काय गौरव Malika Kutino and our side Kota at Dongari ward. We are facing lot of problem in our ward and this is a 3-meter road and they are having a construction over here. So we all people from our ward are objecting it. We don't want this project at all. Right. And second thing, like we are facing lot of water problem. It's more than 40 years. And now if this project comes and the other projects come, like we'll be facing more problems in future. So we don't want any projects coming in our ward.
See, I stay down there. I don't have water problem, but still I support them because I know what they're going through. You know, with about more than 250 houses here, and with water problems, with these projects coming, imagine what will be our state. And roads are also very narrow. So we all oppose it. Yeah, correct. सो आमगे इतलो नारा हा की आमका नाका डोंगरेर प्रोजेक्ट आमका नाका आमका नाका आमका नाका देव बरें करूं. आता वी आर हियर आमी तिसरे प्रोजेक्टाची सायटी कडेन येयल्ली आसात डोंगरी. पयले तुमकां कोपला कडेन दाखयलें मागीर वयर दाखयलें and this is the third project which is coming, and this builder has got who is doing the two projects, that one there, one over here. Ata Pontori Mahadev Chavan Mudun. See, again I am telling here, when you all are doing the construction, common sense aspaje, civic sense na so, common sense aspaje munshak. There is a dead end here. If you all can see, there is a dead end. Right. It seems poor ambulance येयली, कोणाक लागून इमर्जन्सी ambulance हाडली. Ambulance वाट आशिल्ली, रिवर्सान ambulance गेली. ambulance आता सिलिंडर सगळ्यांनी घेवपाचे असतात. गॅस सिलिंडराची गाडी येता हुई लोकांक हुई थिंगा सिलिंडर घेवन वचपाक पडटा कोपला कडेन. कित्याक हिंगा येवपाक जायना, हिंगा येवपाक जायना, हिंग सुवातू ना. वर्स्ट पार्ट इज दॅट हिंगा आमची पळय चोट्टी, ही चोट्टी म्हणल्यार डोंगरेर उदक जेन्ना पावस येता, आतां पावस येवपाक आसा, मेस जातलें, उदक सगळें स्टॅग्नेंट जातलें, हिंगा उरतलें. दीस वॉज द वे वॉटर टू गो. आतां लॉगिंग जातलें. आनी वर्स्ट पार्ट इज दॅट ड्रेन आशिल्ली, ड्रेनेज आशिल्ली, हिंगा उदकाक वचपाक पायपलायन ब्लॉक केल्ले आसा, ड्रेनेज ब्लॉक केल्या. What is going on? And worst part is that why cameras? Why cameras? For whom? To guard whom? We are not going to keep quiet. This is the voice of people. Dongrekara, Navelkar भायर सरले, जायत जातले, it will multiply. I'm telling because there is no NOC for this project also. There is no Panchayat permission for this. No 114 form. There is no TCP license. Then how can somebody just come up and start their work? I fail to understand. I'm telling the buck falls on the Sarpanch of Navini. That is my friend who's that, Paul Pereira, and all the ward Panchayat members. Baba, amka naka, amche tukler kine ghal naka. Don't force us with something. This is people's movement now. Dongrekars are against it. आणि मागता टाइम पडलो जाल्यार नावेलकारांक सांगता तुमच्या वाड्यान कितें जाल्यार आमी धांवन येतली. हांव अशिवन सांगून दिता म्हजो लोक तुमी येतली हो ना, आमी डोंगरेकार येतली. So we also want you all, when we give you a call, you all should also come to save at the large. It's not only about Dongori, it's about Naveli constituency. Thank you. तुका आतां बरी भाश ते म्हाका आतां स्टेपराचेर हें उलोवपाक सांगलेलें. हांव म्हळ्यार तुका आतां सांगता लास्ट पार्टी तूं तरी आयकना हिंगा दोतोर जाल्यार आमी दुसरे पार्टी तुगेले टायर पंचायतून दोतोले कळ्ळें तुका न्हू. दुसरे पार्टी हिंगा मेळ्ळ्या कित्याक हिंगा जायत जाणां आडकूट जाता वचपाक. कळ्ळें तुका रातीचे प्रॉब्लम जाता. हें चिंतन आहा हिंगा तूं जाणा. कळ्ळें तुका तूं लायन गेलो. कळ्ळें तुका न्हू. तूं मागीर सगळें हिंगा लोकांक त्रास जाता. आनी लायट ना जाल्यार सारकें दिश्टी पडना. तुगे ब्लू कलर वायट दुखना. कळ्ळें तुका न्हू. सारकें डेंजर. सो दुसरे पार्टी तुका सांगिलां चोय दुसरी वाट चोय थिंग इस्लाको लुगार आहा थिंग लाय ती सगळे चडशे लायट आहे थिंगा थिंग स्ट्रेट रोड आहा. पूण आं बाबा कितें तुम्ही डोंगरेर आतां भाड्यान रावताय तुमकां न्ही मात सेन्स आसपा जाय. कित्याक सेन्स आसपा जाय सांगता हांव. आनी कोण भाड्यान दिता तेंका तुका हांव रिक्वेस्ट करता तुमी भाड्यान दिता तेन्ना तुमी पयलीं चोयाय तुमकां पार्किंग फेसिलिटी आहा जाल्यार. कित्याक प्रॉब्लम कितें जालो आयज सगळे तेंका रस्त्याचे बायक्स आनी व्हेकल्स लायताय आनी एक्सिडंट जाताय. चोय आतां कोपेल आमगेले कोपला हिंगा आमगे कितली मिस जाताय. कोपला आमगे मिटींग जाताय. सो मुद्दाय मिटींग जाताय. तुका मल्लिका बायन सांगून तुका तूं आयकोना. आज सगळी बेजार जाली. तुगे ग्लास करपा आसलेली तुगे टायर पंचर करपा आसलेली तरी पासून कॉनीन आनी रोयान म्हणे वील गो एंड फर्स्ट टेल तुगे ओनरा सांगया म्हूण तुवें तें उत्तर दिलोलें काट म्हूण. कोंकणी काट मरे तुका हिंदीन उलोवपा पडटलें. हां सो अंडरस्टँड दीस. हां डोंट रिकार्ड कित्याक चोय आनी हो नॅरो रस्तो एक्शन जालें हिंगा नॅरो रस्तो चोय हिंगा आमी प्रोजेक्ट नाकाय म्हूण भायर सरलेले बट दीस कंप्लेन ऑल्सो केम. सो प्लीज सी दॅट युअर व्हेकल इज नॉट पार्क हियर आनी हूय वचून पार्क करचो. तुम्ही पळयतात GNH.